जुआवाचें शुभ वर्तमान। मारिया समाधी लागीं रडत रावली आनी रडटना ओडव घालून समाधींत पळय जाल्यार धोवी आंगावेली न्हेसलोले दोग देवदूत तिणें देखले। जंय जेजूची कूड दवरलोली थंय ते बसून आसले, एकलो तकले वाटेन आनी दुसरो पांय वाटेन। हांणी तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? तिणें तांकां म्हणलें, कित्याक म्हज्या सोमयांक काडून व्हेलो आनी ताका खंय घाला तो हांव नकलो। अशें म्हणून तिणें फाट ओडली आनी जेजूक थंय आसलो तो देखलो, पूण तो जेजू म्हूण तिणें ताका वळखूंक ना। जेजून तिका म्हणलें, बाय, तूं कित्याक रडटाय? कोणाक सोदताय तूं? तो माली म्हूण चिंतून तिणें ताका म्हणलें, सायबा, तुवें ताका काडून व्हेलाय जाल्यार ताका खंय घालाय तो म्हाका सांग आनी हांव ताका काडून व्हरतलीं। जेजून तिका म्हणलें, मारिये। तिणें वलोन ताका म्हणलें, राबोनी, म्हणजे गुरुजी। जेजून तिका म्हणलें, म्हाका धरून रावूं नाका, हांव आजून बापा चडशी चडूंक ना, पूण म्हज्या भावाशी वच आनी तांकां अशें सांग, म्हज्या बापा आनी तुमच्या बापाशी, म्हज्या देवा आनी तुमच्या देवाशी हांव चोडून वेतां। मारिया मागदालेन गेली आनी आपणे सोमयांक पळयलां आनी ताणें आपणाक अशें अशें सांगलां म्हूण तिणें शिसांक कळयलें। देवाचें उतर हें।